ताचे रस सगळे मोगाचे परमेश्वर रस उलोयता ताचे रस सगळे मोगाचे पोजोल्यान उजवाड सोर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकोयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीन जमयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी भाग्योंत आंकार मारेचे समर्पण हाची परब आमी समोरमता. क्रिस्ती लोकांची परंपरा उदेशी भाग्योन जोकीम आनी आन्ना आपणे देवाक आंगवण केल्या म्हूण आपले भुरगे भाग्योन आंकवार मारये. 3 वर्सांचे आसतना तिका नाजरेतसून खूब पयस जेरुसल्यांत आसलेल्या देव मंदिरांत पवित्रतायेचें जिवीत जियेतल्या कांय बायल्यो तांच्या हाताखाल तिचें शिकप आनी दुसऱ्या आंकवारी चेडवां बरोबर देवाचे भिरांतीन आनी देवभक्तीन तिचें जिवीत जावंक म्हूण तिका थंय व्हेली. ही परब 540 आनी 3 वर्सांत जेन्ना एक देव मंदीर भाग्यवंत मारेच्या नांवान भेटयल्या त्या दिसा तावन पाळत आयल्या. हें फेस्त आमच्या भावार्थाक खूब म्हत्व आसा. निश्कळंक गर्भ संभोवलोले राणयेचे फेस्ता सावन ते भाग्यवंत आंकवार मारेच्या जल्माचो दीस तावन आयच्या फेस्ताक खूब म्हत्व आसा. भाग्यवंत आंकवार मारेन आपले आवयच्या कुसव्यासून ते तिच्या जल्मा आनी भुरग्यापणाच्या वेळार पासून ते आपल्या पुराय जिवितांत ती पवित्र आसली. देवाची सावळी तिका राखताली आनी ती एक पवित्र जिवीत जियेली. हें सोत आमच्यान लिपोवंक जायना. भाग्यवंत हंगरीचे एलिझाबेथ तिच्या जिवितांत सायबीण मायेचें दर्शन घडटालें. तितून आंकवार मारेन तिका आपल्या जिवितांत घडलोले थोडे अणभव तिका सांगले. ल्हान भुरगें आसतना तिणें सदांच देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या मना प्रमाणें सदांच आपलें जिवीत जिवंक ती वावुरली. तशेंच देवाची कृपा आनी बरे गूण आपणावंक ती देवा लागीं मागताली, कित्याक तिची एकूच इच्छा आसली आनी ती म्हणल्यार पवित्र आंकवारीचें जिवीत जिवंक. आनी कांय काळा उपरांत तिका देवाच्या पुताची आवय जावंक भाग मेळ्ळें. तिणें भाग्यवंत एलिझाबेथीक सांगलें की देवान तिका पवित्र जिवीत जिवंक कृपा दिली, पूण तिणें ही कृपा देवा थावन आपणावंक तिका आपल्या जिवितांत जायत्या मागण्या उदेशी जायते फावटी आपल्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवन देवा लागीं विनोती केली. काळजासून देवाक मोग करून तिका खूब सॅक्रिफीस करचें पडलें. भाग्यवंत मारिया खरेंच देवाची चाकोण जाली. आपल्या जिवितांत ती खालतिकायेचे, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपाचे आनी सदांच देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळूंक हे गूण आपणावंक खूब तोकोस घेतलें. हाकाच लागून देवान तिका आपलें देव मंदीर केलें आनी तें देव मंदीर सगल्या मनशांनी बांदलोल्या देव मंदिरा परस व्हडलें. तिचे भाशेन आमची कूड देवाचें देव मंदीर आनी आमी सदांच आंकवार माये भाशेन ह्या संवसारांत देवाचें सोडवणेचें काम चालूच दवरूंक आमी वावरूंक जाय. भाग्यवंत आल्फोन्सूस आमचे लागीं मागता आमी आंकवार माये भाशेन सदांच ह्या संवसाराचे वस्तूंचेर पाट करून आमी आमचें आख्खें जिवीत भाग्यवंत मारयेच्या हातांत घालूंक जाय. तिच्या मागण्यां वरवीं ती आमची सगली मागणी तिच्या पुता जेजूच्या हातांत घालतात. तिचे विणवणे वरवीं आमकांय ती एक दीस स्वर्गा राज्यांत जेजूच्या आनी देवाच्या आख्ख्या दोलबारांत
पावयतली. तर आंकवार माये भाशेन सदांच देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आयज दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कृपेन बोल्लोले भाग्यवंत आंकवार मारेचो आमी आज संतोशान उगडास कोत्ता. पवित्र आत्म्याचे बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विणवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमची काळजां तुजे कृपेचे बोत्तेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाकारियास प्रभादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे धुवे गायन कर आनी खुशालसा. ओपोडे हांव येतां, तुजे मोदें तिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पूर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं. ती ताची पोरसां जातलीं. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो आनी दोलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें खाशाचें करून घेतलो. आख्खें मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगें रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणां थावन उठून येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोबें मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोबें मुरगोडटा. तांणी ल्हानवीक साकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां. पवित्र वर्चीत सदां वर्चीत ताचें नांव. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोबें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकीन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पूर काळजांत मनान गर्भ दवरतल्यांक धांवडायता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोबें मुरगोडटा. पदवीदारांक सोदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोबें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दुपुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. आमचो जबाब.
म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गाराक उबी रावया. Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy, Sarvesporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावन सोरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी कोत्ता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमचें जिवीत सदांच सेवे चाकरीचें जिवीत जावंक गरजेचें. आमच्या दोळ्या मुखार आमची आवय भाग्योंत मारयेची देख आमी दवरूंक गरज. मारये तरणे पिरायेचें आसतना देव तिका आपल्या पुताची आवय जावंक आपयता. देवाच्या उतराक होयकार दिवन व्हड जबाबदारी स्विकार कोत्ता. देवाची कृपा ओदिकूच तिचेर देंवता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे खातीर मूळ पातकांतली निवारली आनी तिका जल्मातावन कृपेन बोल्ली आनी सांबाळली. ही आमकां एक व्हडलें देणें. मारयेन देवाच्या उतराक होयकार दिलो. ह्या आधुनीक काळांत देवाच्या उतराक होय म्हणूंक आमकां जायते फावटी अवघड लागता. संवसारी वस्तू आनी आव्हानां आमकां देवा कडसून पयस वत्ता. मारिया एक तरणाटें आसतनाय देवाक होयकार दिता आनी देवाची खुशी मानून घेता. आमकांय तशेंच करूंक आयज मारयेचो उलो. मारिया दुसऱ्यांचेर सेवेक आयती जाली. जेजू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलो. हें सेवेचें मोन ताणें आपले आवय कडच्यान अणभवलें. जेजू आपणाच्या कुसव्यांत आसतना मारिया आपले मावशे भयणीक आदार दिवंक धांवता. दुसऱ्याच्या गरजांत पावपी आमची सोर्गींची आवय आमकां सेवेचे मनशां जावंक गरीब दुबळ्यांक पावंक आपयता. मारिया भावार्थाचो आनी मागण्याचो नमुनो. मारयेन आपल्या जिविताची घोडितां भावार्थाचें सोत कशें मानून घेतलें. सदांच तिणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आपल्या जिवितांत दूख येता तेन्ना वो कश्टांक फुडो करपाक पडटा तेन्ना दुबावा विरेत तिणें देवाक उलो मारलो. आमच्या जिवितांत दूख, कश्ट वो आडखळी येता तेन्ना देवाचेर विस्वास दवरूंक आनी मागण्यांत ती रावंक ती आयज आमकां आपयता. मारयान निर्मळपणाची आनी माणसुगेची वस्तुरी. मारयेक कसलेंच पातकांचें खत नासलें. सदांच ती निर्मळपणान जियेली. तिच्या ह्या उत्तम स्वभावा खातीर सदांच देवाची कृपा तिचे सवे आसली. माणसुगेचें आनी निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आमकां अवघडाय येता तेन्ना तीच आमची सोर्गींची आवय आपणाचेर नदर मारून ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां उलो कोत्ता. तर आयज मारया भाशेन खालतिकायेन
आमी देवाक होयकार दिवन आनी आमचे सोवे देवाच्या उतरा पोरमणे आमचे जिवीत आमी बांदून हाडूंक ह्या मिसांत फावो ती कृपा आनी बोळ मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आखे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसार बोर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरोंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आमकां तांकां आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 29, C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवानी म्हज्या मोदें सदां करून शांती करून आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो कोती तुका हास्ती तोंडा वावराचो काम तुका भेटून संसार सगलो उबार व्हरून सदां करून बापा पावूं आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो आसा जेजू तुवेंच दिलो भुरगो तुजो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जोल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युगाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागयोन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्तीं तुजी विस्मिता. सोर काळी मनशांताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी
देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रखता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरदूतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणेन पळून घेवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 71 D43. तुका आमची कोरोस जेजू सोडवणारा तोकले जशे सांदे तशे आमी तुका. तुका आमची कोरोस जेजू सोडवणारा तोकलेक जशे सांदे तशे आमी तुका. नेनार मनशाक शिकून भुकेलोल्यांक जेवून ताणेलोल्यांक पिवून पिडेवंतांक इलाज गोजेवंतांक आदार दुखेसाल्यांक बुजवून उदार काजार पावून तुका आमची गरज. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो
आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 208 T13. देवाचे